हैदराबादात गुवळी वखदांच्या तस्करेत घुसपल्ल्या एडविन न्यूनसाक अटक करपाक गोंय पुलिशेन मजत करूंक नाशिल्ल्याचे हैदराबाद पुलीस आयुक्तांनी आरोप केला। विधानाची मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गंभीर दखल घेतल्या। मुखेलमंत्र्यान ह्या विशीं राती उसरा एक खासा बसका आफोवन राज्यांतली कायदो आनी सुवेवस्थेचो नियाळ घेतलो। कुडचडे जाल्ल्या गोळीबाराच्या प्रकरणात पुलिशेन केल्ल्या हलगर्जीपणाची लेगीत मुखेलमंत्र्यान दखल घेतल्या। ह्या वेळार काम करपाक कमी पडपी अधिकाऱ्यांचेर खड कारवाय करतलो अशी ताकीद तांणी दिल्या। जाल्यार हैदराबाद पुलिशेन गोंय पुलिशेचेर केल्ल्या आरोपांचेर गोंय पुलिशेन जाप दिल्या। 16 ऑगस्टाक गोंय पुलिशेन हैदराबाद पुलिशे कडल्यान 174 ड्रग्स पेडलिंग करपी आरोप्यांची नांवां नोंद केल्ली, मात हातूंतल्यान कोणाकूच अटक करची अशी मागणी हैदराबाद पुलिशेन करूंक ना अशें गोंय पुलिशेच्या अधीक्षकांनी म्हटलां। गुवळी वखदां आड गोंय पुलीस सदांच कडक कारवाय करता अशें गोंय पुलिशेन म्हटलां।